महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या समितीची वेचणूक 16 जानेराक जातली आणि मतमोजणी 17 जानेराक। सुमार 800 प्रतिनिधी मतदान करतले म्हण मगो पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान माहिती दिल्या। अर्डेक्सवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। मगो पक्षाची केंद्रीय समितीची बैठक आज आम्ही हांगा जाली आमची आणि ह्या बैठकीत खूपशे विषयाचेर आमची चर्चा जाली। जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकी संबंधी खंय कमी पडले आणि फुडें कशें वचूं जाय याचेरूय बी आमी चर्चा हांगा जाली। आणि 2022 जी विधानसभेची निवडणूक आहा ताका फुडें कशें वचपाचें आनी ताची तयारी कशी करपाची हे डिस्कशन जालें। पूण आज आमची जी समिती आसा केंद्रीय समिती तिची शेवटची मिटींग, कारण जानेवारीत आमी निवडणूक घेवपाची तयारी केल्या। मगो पक्षाच्या केंद्रीय समितीची निवडणूक फाटले 2 खेपो जशी आमी घेतिल्ली सेक्रेट बॅलट मतदान पद्दतीन तशीच घेवपाची थारायल्या आनी आमचे डेलिगेट्स जे पळय 800-850 आसात तांकां अर्ज भरपाची तारीख 7 जानेवारी आनी 8 जानेवारी 21 हे 2 दिसांक अर्ज भरपाक मेळटले आनी 7 जानेवारी आनी 8 जानेवारी आनी हे 2 दिसांक अर्ज भरपाक मेळटले ते आमचे मगोचे ऑफिस बेरराच्या पदा खातीर अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर आनी 4 सदस्य। आनी उमेदवारी अर्जाची छाननी जातली 9 जानेवारी 21। अर्ज फाटीं घेवपाक आमी टायम दवरला, कोणाकय फाटीं घेवचो जाल्यार 11 तारखेक फाटीं घेवपाक मेळटा, 11 तारीख पर्यंत। आनी उमेदवारांची फायनल लिस्ट आमी जाहीर करतले 12 जानेवारी। आनी मतदान जर समज अर्जांची छाननी जातकीर जर समज अनपोज जाता जाल्यार मतदानाचो प्रश्न येवचो ना।